बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. बांबडीनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाची येवकार ह्या मिसा भेटींत. ह्या मिसांत आज आमी मागता आमचो भाव लॉरेन्स इस्ट्रॉस्यो सोंपून गेल्यार आज 1 वर्स भरता. सर्गीच्या बापान ह्या आमच्या भावाक आपले शांतींत आपले सासनीक उजवाडांत वांटो दिल्यार पुरो म्हणून मागतना इजाबेल तेमूद हिचे पासून आमी मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासत रायमुंद विएगस, शर्ली डिसूजा, कार्मेलिना मोंतेर, सेंड्रा फेर्नांडीस हांचेय पासून मागुया. सर्गीच्या बापान तांकां तांच्या वाडदिसा समयार खेरीत आशिर्वादान भरून मागुया. आमची भयण सिमरन पेशत आपले फुडलें शिकप चालू दवरूंक आज वेता. तिका बरी भलायकी आनी काळीज मनाची शांती आनी आपले शिकपांत हुशारकाय मागुया. आमी सायबीण मांयच्या नोवेनांत आसा. मोन सायबीण मांयच्या सायबीण मांय आमकां एक एकल्याक थांबून आसतना आपल्या मांतकाल राखता आनी सांबाळटा. भोव करून ही महामारींतली ही पिडींतली आमकां राख आनी सांबाळ आनी अदीक उक्त्या मनान आनी काळजान देवाची खरी भक्ती करून आमकां आयती कोर म्हूण मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक मानता ती भशेन जातलें जाल्यार आमी पातकी म्हणून ओळखून आमच्या पातकांचे देवान एकामेका लागीं मोक्षणे मागुया. बरोबर देवाची काकुती गोलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोदपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाय चिंतून तोंडार विचारून वायट धरून आनी कळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्य सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. We
प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची ते सवा हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सुम्या जेजू, बागयोन आंकवार मारीचो आंकवार कुसवो दोळाळपणीन तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलूय. हेच मायेच्या गोपांत देवचाराच्या सगळे ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्यांचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणून. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलेले निसणटोन तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडाव तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पिवोन थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधांक सांपडची न्हय. बोगोर आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वा मरून वचूं, ताचे एकवटान आमी जियोचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोट करात. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गाराक उबी रावया. एक वड आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. Soy, soy,
सर्वेश पौर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू गालिलियांतल्या कफारनव नगरांत देऊन गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाजरेतकार जेजू, मातशें सांग, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणू. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी तो देवचार सगळ्या मदें ताका दोनी रापटून पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जाली आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्खे प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, ह्या 22व्या सातोळ्यांत सोमारा दिसतान आमी बागयोंत लुकाचें शुभ वर्तमान वाचता. तें शेवटपर्यंत त्या सेवाधर्मीक वर्साचो. आनी काल आमी जेजूचे मिशन मॅनिफेस्टो आयकलो. जेजू देवस्थानांत वेता आनी थंय सांगता, बापान म्हाका धाडला जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, टू फ्री द कॅप्टिव्स. आनी आज आमी आयकता जेजू पयलोच कार्य तागेलें देवचार बशिल्ल्याक मेकळो करता, ताचे वेलो देवचार काडटा. देवचाराचें राज सोंपूंक आयिल्लो जेजू आनी हें सिद्ध करता. बागयोंत लुका सांगता ताणें देवचार काडलो आनी तो शिकोवन दितालो. ती शिकोवण आयकूंक लोक अजाप जातलो, कित्याक तो तांचे धर्मशास्त्र आनी फारिजेवां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या भाशेन उलयतालो. देखून बागयोन मातयेव तो दोंगरावेले सेर्मॉन म्हणटलो आसलो. जेजू म्हणटा, अशें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता. अशें बरयलेलें आसा पूण हांव तुमकां सांगता. ही वॉज टिचींग वीथ ऑथॉरिटी. आनी ऑथॉरिटी अधिकार आसुनूच देवचाराक त्या मनशा वेलो तो काडटा. बाबा म्हणिनो, बागयोन पावलू आमकां म्हणटा, देवान आमकां आपल्या पुताचे रोगतान एके भाशेन विकतीं घेतल्या. आनी आयचे पयले वाचपान तुमी आयकलां, बागयोन पावलू तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा, तुमी उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं, रातची आनी काळोखाची न्हय, आनी दिसाची आनी उजवाडाची भुरगीं आमकां करूंक जेजू आमचे पासत मरून जिवन जाता. That we may be children of light. We have been bought for a price. बागयोन पावलू आमकां सांगता. भाव म्हणिनो, नापोलियन बोनापार्ट म्हूण फ्रांसाक
एक व्हडलो मिलिटरी ऑफिसर आसलो. सगळो संवसारूच आपल्या ताब्यात घेवंक सोदतालो. आपूण व्हडलो अधिकारी जावंक सोदतालो सगळे संवसाराचो. आनी एका दिसा आपल्या जनरल संघा एकठांय करता आनीक सांगता, पळयात म्हणटा, हें सगळें आमच्यांनी घेवं येता सोंपेपणी, पूण हांगा रेड इंक लावन तो म्हणटा, दीस इज रेड एरिया, दीस इज रेड झोन. तो घेवपाक म्हणटा खूब अवघड. आनी हो रेड झोन जावन आसलो जंय ब्रिटीश फौज आसली. ब्रिटीश फौज आसली. हे फौजीक हारोवंक आनी सगळो संवसार मोजो करूंक अवघड. आमी तजवीज करूंक जाय ताचेर झुजूंक. तेन्ना सगळें आमचें जातलें. बाबा म्हणिनो आख्खो संवसार आपलो करूंक सोयतान वावुरता, देंवचार वावुरता. खुबसो संवसार अजून ताणें आपल्या ताब्यात केल्लो आसा. पूण रेड झोनांत आसात ती आमी. जेजून आपल्या खुर्साच्या रोगतान आमकां विकती घेतल्यान, जिखून घेतल्यान. सो वी आर इन दॅट रेड झोन. आनी देखूनच आमकां अदीक देवचार आपल्या ताब्यात करूंक सोदता, कित्याक आमी जेजूच्या रोगतान विकून घेतलेली. वी आर दोज पीपल won by the precious blood of Jesus on the cross. आनी देखूनच भाग्यून पावल म्हणटालो, वी आर won by precious prize, जेजूचें अमोलीक रोगत. आनी देखूनच बाबा म्हणिनो आमी देवचाराचेर विरुद्ध झुजूंक जाय. The devil is prowling like a roaring lion to devour us. आमकां गिरासूंक देवचार रावता. देखून आमी चोत्रायेन जिवंक जाय. आनी जेजू देवचाराची पदवी मोडूंक आयलो. पूण आमी जाणा आपल्या कुर्साच्या मरणांतल्यान आनी जिवंतपणांतल्यान जेजून आमकां विकती घेतल्या. तरी आमी असोक्त, तरी आमकां मेकळेपण दिल्लें आसा देवान. सैतानाचे गुलाम जायना जावंक आमकां जेजूच्या जेवणाची गरज. आनी देखून बाबा म्हणिनो जेन्ना ह्या महामारीक लागून सगळ्यो इगोर्जो बंद जाल्यो, मिसां ऑनलायन जालीं, आमकां मिसाक येवंक जायना जालें. पवित्र सभा उस्क्यांनी भरून आपल्या भुरग्यां खातीर मागतली. कित्याक मागतली? आमकां जेजूच्या कुडी रोगताची घोटाय नासली आनी कुडी रोगताची घोटाय ना जावन आमी असोक्त जाल्ले. ताचें जेवण आमकां देवचाराचेर आनी सगळे तरेचे ताळणेचेर जैत व्हरूंक घोटाय दिता. आमी ताच्या रोगतान विकती घेतलेली उजवाडाची भुरगीं. तर आज आमी घरा वयता आसतना or the manifesto, mission manifesto of Jesus आमच्या दोळ्या मुखार हाडून मनान दवरया. आमकां देवान आपल्या पुताच्या रोगतान धुल्यांत आनी नितोड केलें. आनी हें देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतले जाल्यार देवचाराचे ताळणेचेर सगळे वगत झुजूंक जाय. आनी झुजूंक आमकां जेजूची घोटाय जाय. हांगा आमच्या अवताराचेर येतले जेजूक आज आमचे प्रार्थना जावं दी. आमकां सगल्यांक देवचाराच्या सगळे तरेच्या चोपक्यांतली निवार आनी वाठाय.
पेटवणीच्या वेळार गायन गावया तुकाच बापा. C38 पेज 44. C38 पेज 44. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक केरीत मान दिवंक आमी हे वेदी भोंवतणी संतोशान एकठांय जाल्या. हे पासत देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता. सायबीणमांचे विनवणेन सगळे तरेच्या देवचाराच्या ताळण्यांतली आमकां निवाद. तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. भोव मान फाव आसलेले नित्यांक पारंपारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वन्निता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्या अंकवारपणांची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरवरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंज. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी शासनीक कराराचें रगत आत्म्याचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मनूंचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भाडे. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरा लॉरेन्स रुस्ट्रोस तशेंच इजबेलांची काकूट कर. ताका तुवें संवसारांतली आपोवन दिली. बावतिजमांतल्यान जेजू बाराबर ती मेली, तशेंच अशें बाराबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन आमचो आस्कारी भाग्योन मिगे आनी सूर काळी तुका वानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांत आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समुखार येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घे आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीं तूं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुरवायटांतली आमकां निवास, दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन रुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतारा जोड चलयता सासणाच्या ससनांत. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देवसराची पदवी मोडून आमकां आपल्या बापाची भुरगीं करूंक कुर्सार मरून जिवन जाल्लो जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. हे तशें जेवणान वांटून घेवन देवचाराचे ताळण्याचेर झुजतेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुका आमची गरज जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावुया. D40 571 D43 पेज 71. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, भाग्योन अंकवार मेरेचो उगडास करून सर्गीच्या जिवीत दितेल्या जेवणान आयज आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तां सांगतात सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यांच्यान आमी आमचे ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल सुरू करता. 5 वरांचेर सकाळीं आमी तेस करतले. दर सकाळीं 5 वरांचेर 6:30 वरांचेर हांगा मीस
मिसां जाता आसतना कपेल बंद आसतलें. मागीर रातची 8 वरांचेर आमी बंद करतले. 8 वरां मारतूच थंय आमी सगळे SOP सांबाळुया. चड लोक वचपाक जावचो ना. कदेलां आमी दवरलेलीं आहात थंय. वयता आसतना आमचे हँड्स सॅनिटायज करुया. जाग्यार बसता थिंगा भायर सरता तेन्ना होय कदेल हो सीट आमी सॅनिटायज करून दुसऱ्याक तयार दवरुया. आनी जेजूक सांगात दिवया. भोव करून दनपारच्या वेळार आमी जेजूशी येवया आनी एक आमचो आवंडो आनी मागणें जावं दी. आमकां हे पिडींतली, हे महामारींतली, हे कोवीड-19तली सायबा राख. आमकां सांबाळ आनी बेगीनूच ही पिडा आमचे दोतोरे वेली पयस जावं. हे आवंडे आमी सांतिस्माशी बसता तेन्ना जेजूक जो वैजांचो वैज संवसाराचो दोनी ताका आमचे मागणे उबारुया. सांजे 9 चलता मन सायबिमांचे. 5:30 वरांचेर तेर्स आनी तेर्सा उपरांत आमची भुरगीं फुडें सरून सायबिणीक फुलां घालतात आनी मागीर 6 वरांचेर मीस जाता. मीस 6 वरांचेर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोग. शेवटाक गायोन गावया नमान नमान मारिये. T37 पेज 219. T37 पेज 219.